खंयच्याय विशिष्ट उतरांनी भाषा अधिकृत करपाक गेल्यार ती एखादे विशिष्ट समाजाची भाषा मानून बाकीचे लोक चार हात पयस रावतात. हे खातीर भाषा अधिकृत करतना सगळ्या वाठारांनी उलयता त्या भाषेचो आस्पाव जावंक जाय म्हूण गोंय विधानसभेचो सभापती राजेंद्र आल्लेकार उलयला. राजभाषा खात्यान मिडियांतले कर्मचाऱ्यां खातीर भाषेची अधिकृतता आनी प्रसार माध्यमां ही कार्यावळ दवरिल्ली. वेगवेगळ्या वाठारांनी बदलत वतले भाशेक अधिकृत करतना कशें आस्पावन घेतले काय म्हूण ज्येष्ठ पत्रकार गुरुदास सावळान मुद्दो काडलो. महाराष्ट्रात मराठीचे प्रमाणीकरण जे केल्लें आसा तातूंतल्यान अनेक प्रश्न निर्माण झाले. त्यामुळे ते प्रमाणीकरण जे आसा त्या प्रमाणीकरणाचेरय मर्यादा असतात. दैनंदिन व्यवहारात आम्ही जी भाषा वापरतात ती भाषा ही चढान चढ अधिकृत जावपाक जाय. कारण बऱ्याचदा आरोप असो जाता एखाद्या वेळार की एखादी भाषा प्रमाण केली, ती प्रमाणबद्ध केली, ताचे प्रमाणीकरण जालें की ती विशिष्ट समाजाची भाषा म्हणून फुडें येता आणि मागीर तातूंतल्यान अनेक नाका आशिल्ल्यो गोष्टी निर्माण जातात. हाजे भान आमी दवरपाक जाय. आमच्या समाजान अशा पद्धतीची दुही पडपाक जायना म्हणून आणि म्हणून ती अधिकृतता जी आसा ताजे प्रमाणीकरण जे आसा ते प्रमाणीकरण ह्या दिशेन अशें वचपाचें की सगळ्या समाजाक ते वापरपाक मेळपाक जाय. जे मूळ गोंयकार आसले ताचे प्रमाण आता 55% पावले आसा. 40% लोकांक बरी कोंकणी येना. पुन्हा आमची जी कोंकणी गोंयांतली आसा ती हांव जो आहा तो पेडण्याचो आसा, म्हजी कोंकणी वेगळी आसा. जेन्ना हांव पाकिस्तान पावता, कोलवाळ्या पावता तेन्ना कोंकणी मातशी बदलता. साक्षीची जी कोंकणी आसा ती अजूनय वेगळी आसा. आता जेन्ना ते प्रमाणीकरण जाल्लें आसा परंतु अजून पर्यंत जी लोक उलयतात भाशा पळय ती भाशा आमकां खंय वापरूंक मेळना, कारण ती भाशा प्रमाणीत न्ही. अशे वेळार आमी कितें करपाचो हो म्हाका प्रश्न पडटा. जेन्ना आता सरकार कोंकणींतल्यान चलयतले आमी तेन्ना ते आमी खंयच्यो कोंकणी वापरतले? जी भाशा प्रमाणीत म्हणटा आमी ती वापरता काय कितें? आनी तशें आतां मागीर बाकीच्या लोकांचें कितें? चिखले पंचायतीच्या मिनिट बुकाची 2 पानां चोरपाच्या प्रकरणाची चौकशी करपाचो आदेश दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान दिला. मुरगांवच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान मुळाव्या चौकशेक सुरवात केल्या. मुरगांवची बीडीओ बुधवारा पंचायतीन इन्स्पेक्शनाक आयिल्ली तेन्ना मिनिट बुकाची 2 पानां ना जाल्यात म्हणपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. इन्क्वायरी करूंक लायल्या ती हांव इन्क्वायरी हांगासर मातशें ताका लागून चवकशी करूंक आयिल्लो. प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी आउटकम कितें आसा तेजें? हांव ते कलेक्टराक सबमीट करूंक जाय न्ही म्हाका रिपोर्ट. अजून आनीकूय थोड्यांचे स्टेटमेंट घेवपाचे उरले. स्टेटमेंट घेतलो आतां हांवें हांगासर सेक्रेटरीचो आनी तांचे थोडे लोक आसा तांचो घेतला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. 10व्या किंगफिशर व्हॉइस ऑफ गोवाच्या ऑडिशनाक सुरवात जाल्या. 15 ऑक्टोबराक मेरशे जाल्ल्या ऑडिशनाक गोंयकारांनी बऱ्यापैकी प्रतिसाद दिलो. 18 ऑक्टोबराक वास्को रेजिडेन्सीन ऑडिशन जातलें. 8 नोव्हेंबराक सर्तीची फायनल जातली. प्रुडंट ह्या सर्तीचे मिडिया पार्टनर. पळयात मेरशे जाल्ल्या किंगफिशर व्हॉइस ऑफ गोवाची झलक. तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा, खुदी से मैंने इश्क किया रे. I wanna feel this way longer than time. I wanna know your dreams and make them mine. मेरे ढोल ना सुन मेरी चाहते तो नैनों की मत मारियो रे. जाने जा ढूंढती फिर रही हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ. इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.